काझाकिस्तानाचे डान्स पळोवपाक गेल्लो तो बिकनी डान्स पळोवपाक गेल्लो तूं कित्याक गेल्लो गोंयांत? तुज्या पार्टेचें जर सिटींग झेडपी आसा ते तुका खबर ना आनी ते बसपाचें आसा काय ना ते जर तुका खबर ना जाल्यार तूं येता रे कित्याक? तुमी पिकनीक येता गोंयांत काय बेगा व्हरपाक येता बीजेपी कडल्यान? तेका विचारले डिफेक्टरचे कितें? नाही 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 आम्हाला डिफेक्टर चालत नाही, आम्हाला डिफेक्टर चालणार नाही जाल्यार अलायन्स जालें कशें? ह्या जाणट्या म्हाताऱ्या ठाकऱ्याक विचारता हांव, अलायन्स जालें कशें रे? डिफेक्टर जर चलना त्या डिफेक्टराक घोटयेन घेवन तूं बसता कित्याक काय? कोणाक निशाण काडटात? ह्या बहुजन समाजाच्या भुरग्यांच्या पार्टेक हे दोन भाटकार चलयतले? काल आरजेपीचे अध्यक्ष मनोज परब आणि आमचे इन्चार्ज श्री माणिकराव ठाकरे हांचेर जो स्टेटमेंट केलो सारको अपमानजनक आशिल्लो. तांची एज आणि त्यांची सिनियरिटी जर पळयली, माणिकराव ठाकरे एक रिस्पेक्टेड लिडर आणि फक्त महाराष्ट्रांकूच न्ही आख्खे देशांक. मनोज परबाचे हे जो स्टेटमेंट हे तेजी मॅच्युरिटी परस ते फ्रस्ट्रेशन चड दिसता. माणिकराव ठाकरेन झेडपी इलेक्शनाक अलायन्स जावचें म्हणून आउट ऑफ वे वचोन सगळ्यां बरोबर घेवन एक अलायन्स करपाचे प्रयत्न केले. आमचे पार्टीचे सगळे कॅडर ताका विरोध आसतना सुद्दां. आनी हे आसूनय मनोजान तेजेर सामके ताका अपमान केल्लो आसा. आमी स्ट्रॉंगली हे कंडेम करतात आणि मनोज परबा कडेन मागता की ताबडतोब तूं हो स्टेटमेंट विथड्रॉ कर आणि माणिक ठाकरेची माफी माग. हांव पयलीं सांगपाक सोदता गिरीश चोडणकराक की तेणी सगळ्या गोंयकारांची माफी मागपाक जाय. कित्याक ज्या डिफेक्टराच्या अगेन्स्ट तेणी डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशन घातला तेच डिफेक्टराक इजिदोर फर्नांडिसाक आयज त्याच्या अलायन्स पार्टनरान विजय सरदेसायन आपल्या वांगडा घेतलेलो आसा, आपल्या पार्टेन घेतलेलो आसा. गिरीश चोडणकर प्लीज सगळ्या गोंयकारांची माफी माग. मजगती झेडपी वेंचणुकेच्या प्रचारा खातीर दिल्लीचो आदलो मुख्यमंत्री आनी आपाचो नॅशनल कन्व्हिनर अरविंद केजरीवाल गोंय भोंवडेर येता म्हूण आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकाराचो सोशल मिडियार ट्वीट. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.